मंगळवारच्या कॅबिनेट बसकेत मंत्री विश्वजित राणे आणि मंत्री माविनाचे वाजले. विश्वजितान माविनाचेर गाळयांचो शिवर केल्लो म्हण सुत्रां सांगताली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर विचारल्यार कांयच उलयना. मात ब्रेस्तारा विधिमंडळ दिसाच्या कार्यावळीक प्रमोद सावंतान आपल्या भाशणांतल्यान सगळ्यांक मेसेज दिली. लेजिस्लेचर आसत, कॅबिनेट आसत किंवा हे आमी लोकशायेतली उच्च स्थान आसा. खरें हाज्या कडेन पळयता आसतना लोकांचो दृश्टिकोन बदलूंक शकता. ताज्या खातीर आमी रिस्पेक्ट दवरप हो खूब म्हत्वाचो आसा. त्या दृश्टीन प्रयत्न जावप हे अत्यंत गरजेचें आसा. कॅबिनेटात कितें जालें काय विचारल्यार मुख्यमंत्र्यान कूस मारली. सुदीन ढवळीकार म्हणटा आपल्याकूय आदी भोगला. असल्या मंत्र्यांक जाग्यार हाडूंक जाय. बेशिस्त वाडटली. एज ए कॅबिनेट चीफ मिनिस्टर म्हणून ताची जबाबदारी आसा. ह्या दोनूय यांचेर ताणें सिरियसली विचार करपाक जाय. आपलो विशय न्हय हो अशें म्हणनासतना ओगी रावप न्हय, कारण अर्वाच्य शिवीगाळ घालप हें बरोबर न्हय. माविन म्हणटा विशय मिटलो. बेठीच वादची वार्ता करतात. But CMमध्ये इंटरव्ह्यू जाऊन सोपेलो विषय. There is nothing in the issue. There was nothing. It is mountain out of a molehill. That's all. तसं काय झालं ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.